नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. रायबंदरा अपघातात 4 गेले, 3 गंभीर. मोटारीचो 2 स्कूटरिंग धपको. आमोण्या ऍक्सिडेंटात एकलो सिरियस. रेवीच्या ट्रकान दिलो धपको. जखमीचेर मेडिकलांत उपचार. काणकोणा रुबी रेसिडेन्सी कोसळून जाले वर्स. सोपिल्ल्या कामगाराच्या फामिलीक न्याय ना. भायल्या कामगाराक भरपाय ना. बिल्डर क्रायम ब्रांचीक दिसना. आरोपपत्र घाल्ले ना. पळयात रिपोर्ट. सेंट झेवियराच्या कुडीचो दर्शन सुवाळो जालो. कूड दवरली से कॅथेड्रलात. 1.5 महिन्यात 50 लाख लोकांनी घेतले दर्शन. दसकातलो सुवाळो यशस्वी. फुडलो सुवाळो 2024. खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात रशियनांच्या पार्ट्यांची रात्री उसरा मेरेन धुमाकूळ. लोक चावलो. रस्तो आडायलो. पार्टी उडयली बंद. पार्टी आडावपी मोर्चेकारांचोच उलटो FIR. आणि मोपा जालो तरी दाबोळे बंद पडचो ना. पॅसेंजर वतले वाटून. प्रत्येक टप्प्यात दाबोळे आणि मोपाची तांक आणि प्रवाशांचो अदमास घेऊनच मोपाचो विस्तार. सिव्हिल एव्हिएशनाचो प्लान. खबर विस्तारान. रायबंदरा मानशेर दनपारात जाल्ल्या भयानक अपघातात 4 जाणां गेली. 4गांक जबरदस्त मार लागलो. मेडिकलात घाल्ले कडेन 1 भुरगें गेलें. एका मोटारीन 2 स्कूटरिंक समोरासमोर धपको दिलो आणि गाडी उदकान पडली. सोपल्या तातूंत 2 दादले आणि 1 बायल आणि 1 चली. इतले मजगती आमोण्या शेनवारा राती चोरयार ह्या व्हरपी एका ट्रकान मोटरसायकलीक धपको दिलो. जखमी सागर गाडीच्या तकलेक मार लागला. दोन्ही ऍक्सिडेंटातले मिळून 4 जखमी बांबोळे मेडिकलात आसात. रायबंदरा मानशेर दनपारा हो भयानक अपघात जालो. एका मोटारीन 2 स्कूटरिंक समोरासमोर धपको दिलो. धपक्या सरशी मोटार उदकांत पडली आणि दोनूय मोटारसायकली रस्त्यार फरफडत गेल्यो. 3 जाणां आगताक गेलीं. 4 जाणांक जबरदस्त मार लागिल्लो. तातूंतले 1 चली मेडिकलांत सोंपले. शेनवारा राती आमोण्या रेवेच्या ट्रकान एकल्याक उडयलो. बेकायदेशीर रेवेचे ट्रकांक धरबान नाशिल्ल्यान लोक चळावलो. राती चोरया रेव व्हरपी हो ट्रक अकस्मात रस्त्यार आयलो आणि ताणें एका मोटारसायकलीक वडयली. मोटारसायकल चलयतल्याक बरोच मार लागलो. तकली फुटली. गाडी सामकी काबार जाली. जखमी सागर गाडीक बांबोळे मेडिकलांत घालो. हो ट्रक असो येतालो. जे फाटल्यान एक मोटारसायकल आसली. त्या ट्रकवाल्यान माडात मारून घेतले. त्या बरोबर तो मोटारसायकल ताका आपटालो. आतांच न्हू अशा ह्या रस्त्याक मदल्या मदींच भरपूर गाडयो हांगासर मदींच रस्त्याच्या हायवेक मदींच टर्न मारता. हांवें जवळ भुरग्याक आनी बाबडो तेजो बापूय हांगा आसा तुमच्या मदीं. तो एकदम गरिबांचो गरीब बाबडो. त्या ट्रकवाल्यान ताका फोडान घातलो. आतां ताका बांबोळी जाय. एक 10 रुपया मोडटलो तेज्या बोल्सान ना. आतां आमी सगळे हें करून आतां ते वचोन सोदता बांबोळी. हे मायनींग बंद म्हणून ट्रक बंद. हे मायनींग हे बरोबर आसा. जाल्यार हे उदकांसून जी रेंव काडटा ती मायनींग न्हू. तेन्ना तेजेर कितें तर गोवोरमेंटान हेचेर एक्शन घेवची. इतले मजगती आयतारा दनपारा रायबंदरा पाट्यार I-20 गाडयेक चलताच उजो लागलो. मात घडणुकेंत कोणाकूच कांयच जाल्लें ना. रायबंदरा आनी आमोणेच्या अपघातांतले मेळून 4 जाणांचेर सध्या मेडिकलांत उपचार चल्ल्यात. साधारण 12:22 तो 7 मिनटान आमी हांगा पावल्या. पळयता जाल्यार गाडयेन व्हडलो पेट घेतलो. पेट घालतकच आमी आमचे हुजरील सोडले आनी हूस सोडले. ताका आमी फोम लायलो आनी ती भायर आमी कंट्रोलान हाडलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काणकोणची रुबी रेसिडेन्सी कोसळून नेमकें वर्स जालें. ते बिल्डिंगी पोंडांत जीव गेल्ले 31 कामगार आनी तांच्या फामिलीक अजुनूय न्याय मेळिल्लो ना. थंय फ्लॅट घेतिल्ले लोकूय प्रकरण केन्ना तडीक लागतले म्हूण वाट पळयतात. बिरिंग आनी सेगल दोगूय बिल्डर आरोपी सोडल्यार उरिल्ले सगळे पुलिसांक सांपडले. हें कुवाडें कशेंच सुटना. 11 आरोपी तातूंत 8 सरकारी अधिकारी आशिल्ल्या ह्या केशींत वर्स जालें तरी क्रायम ब्रांच आरोपपत्र घालूंक पाविल्ली ना. पळयात रिपोर्ट. काणकोणा रुबी रेसिडेन्सी घडणूक घडल्यार आतां वर्स जावन गेले. मात दुर्घटनेच्यो यादी अजूनय ताज्यो आसात. ह्या दुर्घटनेत मेल्ल्या लोकांच्या घरच्यांक अजूनय न्याय मेळूंक ना. ह्या दुर्घटनेत मेल्ल्या गोंयकार कामगारांच्या घरच्यांक दरेकी 2 लाख मेळ्ळे. मात भायल्या कामगारांक कांयच मेळूंक ना. आमचो सरकाराक विसर पडला अशें कामगार म्हणटात. एक भुरगे आधार दिता म्हणून भुरगे म्हाका एक सर्वीस दिता म्हणलें. भुरग्या शिक्षणाक बी तशें हेल्प करता म्हणलें. अजून काय दिवं नको.
पडिल्ल्या बिल्डिंगांनी ज्या लोकांनी फ्लॅट घेतिल्ले तांचेय लुकसाण जाला. ह्याच जाग्यार ही बिल्डिंग कोसळून पडिल्ली आनी सायडीच्यो दोनूय बिल्डिंग्यो इफेक्ट जाल्ल्यो. ह्या दुर्घटने भितर जे मरण पावले त्यांची फॅमिली व्हडा प्रमाणात सफर जाल्यो. पूण त्याच बरोबर हांगा ज्या लोकांनी फ्लॅट घेतले तेही फायनान्शियली सफर जाले. नियर अबाउट आम्ही 35 ते 40 लाख ह्या फ्लॅटा खातीर इन्वेस्ट केल्ले आसा. ती बिल्डिंग कॉलॅप्स जाली मात टोटली आमी आमचे जीवनच कॉलॅप्स जाल्ल्या भशेन जालें. मोदीच्या जाहीर सभेच्या निमतान बीजेपीन एकठांय केल्ले पैसे रुबी रेसिडेन्सी दुर्घटनेतल्या पिडितांक एका वर्सा उपरांत वाटले. गोयच्या 6 पिडितांक दरेकी 1.25 लाखाचे चेक दिले. पुलिसांनी अटक केल्ले 9 आरोपी सध्या जामिनार भायर आसात. ह्या प्रकरणातले मुखेल आरोपी बिल्डर प्रदीप सिंग बिरिंग आणि जगदीप सहगल फरारी आसात. जगदीप सहगल खंय आसा याविषयी पुलिसांक कांयच खबर ना. प्रदीप सिंग बिरिंग सध्या इंग्लंडाक आसा. क्रायम ब्रांचीचो अधीक्षक कार्तिक कश्यपान याविषयी माहिती दिली. प्रदीप सिंग बिरिंगा लागीं ब्रिटनचो पासपोर्ट आशिल्ल्यान तो इंग्लंडाक गेला. तो मॅन्चेस्टराक रावता आनी इंटरपोलाची ताचेर नजर आसा. ह्या प्रकरणात आरोपपत्र घालतकीर बिरिंगाक परत हाडपाची प्रक्रिया सुरू करतले. क्रायम ब्रांचीन सुमार 2600 पानांचे आरोपपत्र तयार केला. 15 जानेवारी मेरेन हे आरोपपत्र दाखल करतले. 8 सरकारी अधिकाऱ्यांसहित 11 आरोपी आसात. 125 साक्षीदार आसात. Biggest challenge before the crime branch is to bring accused builder back to India. After filing of the charge sheet before the trial court here, crime branch will initiate another legal battle in a London court to extradite accused builder Pradeep Singh Biring. With Bhavesh Borkar from Kankon, Mukesh Kumar for Prudent. पोन्न्या गोयच्या सेंट झेवियराच्या कुडीचो दर्शन सुवाळो आयतारा सोंपलो. हजारांनी भाविक आणि शेकड्यांनी पाद्र्यांच्या हजेरेत गोयच्या सायबाची कूड बॉ जिजस बेसिलिकांतल्यान परत से कॅथेड्रलात व्हरून दवरली. 45 दीस चलिल्ल्या सुवाळ्यात 51 लाख लोकांनी गोयच्या सायबाच्या कुडीचें दर्शन घेतलें. दर 10 वर्सांनी जावपी हो दबाजो पुराय यशस्वी जालो म्हूण सरकार आनी चर्च म्हणटा. फुडलो दर्शन सुवाळो वर्स 2024 जावपाचो. गोयच्या सायबाच्या कुडीचे प्रदर्शन आयतारा सोंपले. सेंट फ्रांसीस झेवियराची कूड सा कॅथेड्रलांत व्हरून बॉ जिजस ऑफ बेसिलिकांत व्हरून दवरली. समारोप सुवाळ्याक हजारांनी भाविक आशिल्ले. पुलिसांनी खासा बंदोबस्त दवरिल्लो. My dear sisters and brothers, we have prayerfully walked with the relics of our saint, our Goinzo Sahib, and we are now gathered here to celebrate the concluding Eucharist of the 17th exposition of the relics of St. Francis Xavier. The last 6 weeks have been a time of God's grace for us to renew and strengthen our faith in God, drawing inspiration from the life of St. Francis Xavier. It is my joy and privilege to extend a warm and hearty welcome to all of you to this concluding Eucharist. Francis for all of us, a living and dynamic example of announcing the joy of the gospel in our daily life with courage, faithfulness and sacrifice. At the end of this Holy Mass, I will impart the solemn apostolic blessing as a sign of fatherly solicitude and affection of Pope Francis for all of you and those who follow us through the media. 22 नोव्हेंबराक सुरू जाल्लो हो सुवाळो 45 दिसांनी आयतारा 4 जानेवाराक सोंपलो. गोयच्या सायबाची कूड राखपा खातीर कडक पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो. समारोप सुवाळ्याक गोयचो आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्राव आनी हेर बिशप आसले. मिशन टू जापान ही फादर एलनाची DVD ह्या वेळार प्रकाशीत केली. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. घेऊया एक विराम.